आज 8 जावन 6 मिनटाचेर आमकां पोंडा कंट्रोलमॅन कॉल आयले की सत्यम गारमेंट शॉप काजी बिल्डिंग नियर बोरकर पेट्रोल पंप थंय स्मोक भायर सरता म्हणून इमिडिएटली आमी पॉयंटार गेले. ओपन करून पळयता ते शॉप ते ओनर ते येयल्लो ओपन करपा खातीर. तातूंतल्यान धुंवर आनी उजो तसोच पळोवपाक मेळ्ळो आमकां. इमिडिएटली आमी टीम जी पॉयंटार पावले तेंच्यानी BA सेट घालून फर्स्ट रावटाक राजेश तेलवार, संतोष गांवकर लिडिंग फायर फायटर, सुरेश काकोडकर, अनिल बेतोडकर, प्रमोद गावडे आणि वामन गावडे हांच्यानी BA सेट घालून इमिडिएटली भितर वचून जो उजो पेट्टा तो कंट्रोल केलो. सो ह्या घडणुकेत दुकानातले कितलेशे लुकसाण जालां आसतलें सामान? नुकसान म्हणजे त्यांचे सगळे तरेचे कपडे गार्मेंट्स आसले अजून आमी एस्टिमेट करूंक ना. सध्या जो स्टॉक जो तांचो भितर आसा तो ते क्लियरिंग करपाक चालू आसा. ओके. सो एकदा ते क्लियर जातून ते ओनरा कडल्यान मागीर कितली इनवॉयस बी आमकां कळटलें की कितलो एक्चुअली लॉस कितलो जाला. बरें, उजो लागपा फाटलें कारण कितें आसूं येता? कारण म्हटलें सध्या जो ओनर ते पॉयंटार जो प्रेझेंट आसा तो म्हणटा मे बी फाटल्यान इन्वर्टर आसा तेंचो तो शॉर्ट बी जावन मे बी स्पार्क जावन जाला आसत म्हणून. फोंडे तालुक्याच्या फोंडे शहराच्या मध्यवर्ती भागात आशिल्ल्या काजी इमारतीत आशिल्ल्या सत्यम फॅमिली शॉप या कपड्यांच्या दुकानाक आज सकाळी भीषण उजो लागला. या उज्यांत दुकानाचे भरपूर मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाला. चवथ लागी पावल्ल्यान दुकानात वेगवेगळ्या प्रकारचे नवीन कपड्यांचो स्टॉक हाडून भरलेलो तो सगळो उज्याच्या भकीक पडलेलो आसा. सध्या हे घडणुकेत म्हणजे राती 2 हांगसरल्यान धुंवर येवपाक दुकानांतल्यान धुंवर येवपाक भायर सरलेलो. सो सकाळी जेन्ना पात्रांव हांगा दुकान उगडपाक आयलो तेन्ना भितर उजो पेट्टालो. नंतर ताणें फायर ब्रिगेडीक आपयली आनी त्या उपरांत हो उजो अग्निशमन दलाच्या म्हणजे उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी नियंत्रणात हाडला. हे घडणुकेत नक्की कितल्या रुपयांचे लॉस जाला तें अजून कळोंक ना. सो दुकान मालक गांवा भायर आशिल्ल्यान ताचो चलो आसा पूण अजून फायर ब्रिगेडीन ह्या उजो लागून जी घडणूक घडल्या दुर्घटना घडल्या त्याचो अजून एस्टिमेट करूंक ना. पूण सध्या तरी लाखांनी रुपयांचें लुकसाण जाल्ल्याचो अंदाज आसा. उजो लागपाचें कारणूय अजून स्पश्ट जावंक ना. फायर स्टेशन ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास करता. फोंडेच्यान गोमंतक TV खातीर शेखर नायक.